मायनिंग विशयावयल्यान मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा परत एक फावट तापली। गावचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भूमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली। मायनिंग प्रश्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो। खेळा मैदानाचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेत आयलो। कार्यकारी सरपंच विशाल सेनगाड हाच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मुळगांव पंचायतीची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभेक सुमार 25 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक बरेच प्रश्न आयले, पण ग्रामस्थांनी 2 मुखेल मुद्दे घेवन बोवाळ घातलो। मायनिंगे खातीर प्रादेशिक आराखडो 2021 प्रमाण शीम निश्चित करची आणि रातपाळी बंद करची ही मुळगांवच्या लोकांची मुखेल मागणी आसा। आवाज प्रदूषण जाल्ल्या कारणान थळाव्या भुरग्यांक न्हीद लागना, देखून अभ्यासाचेर परिणाम जाता। जर आमचे मागणे पुराय जाले ना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले, तशेंच मायनिंग बंद उडयतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला। मजगती हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत मांडपाची तयारी थळाव्यांनी दाखयला। ग्रामसभा आमची आसली, त्या ग्रामसभेक विविध इश्यू येयले, पण मेन आमी हायलायट केल्लो आमचे 15 आमी डिमांड मागलेले मायनिंग, आनी तितूंतसून मेन म्हणजे तो डिमार्केशन। आनी आमी तांकां सांगलेलें की रिजनल प्लॅन 2021 हेज्या प्रमाणे तुमी जे डिमार्केशन करूंक जाय, जेणे करून बफर झोन मेंटेन करी सारको आमकां। तुमी सांगता तेजेर आमी रावचे ना। आमी सांगलां रिजनल प्लॅन 2021 जो आसा पळय तेजेर तुमी रावोकूच जाय। आनी दुसरो म्हणजे आमचो डिमांड आहा तो स्ट्रीट डिमांड म्हणजे नायट शिफ्ट बंद जावंक जाय। तेज्या नायट शिफ्टी खातीर गांवांत सगळो प्रॉब्लेम जाता, आवाज सावंड पोल्युशन जाता। भुरगीं आयज इश्कॉलाची आसा ती रातची शिकोवंक अभ्यास करूंक पावना। हो मेन आमी हायलायट केल्लो आसा। आनी हेजेर कितें जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी नोटीस बीन आनी कांय ना, डायरेक्ट आमी मायन वचून बंद करतले आनी आमचो इश्यू प्रॉब्लेम आसा पळय तो सॉल्व करपा खातीर आमी सगळे मुळगांवचे ग्रामस्थ एक जावन आमी हो इश्यू सॉल्व करून घेतले। मायनिंग विशय मायनिंगेचे आमकां तेंच्यांनी आमी तेंच्या कडेन 15 पॉयंट्स दिल्ले, बट तेंच्यांनी आमकां अजून मेरेन एकूय फुलफील केल्लो ना। सो आतां आमी ग्रामसभेक थारायलां की ह्यान फुडें जे आमचे मेजर 2 आसा, 2च आमचो मेजर आसा, बाकीचे आमी लोकांच्या हिताक लागून आमी ते मागीर डिस्कस करतले। भितरले 2 जे आसा मेजर डिमार्केशन जर जायना, डिमार्क जर हे फावटी जर जायना जाल्यार आमी सगळे लोक रस्त्यार येतले, मायनिंग ही बंदूय करतले। आनी आमी आतां की एक मिटींग घेवन ठरयतले की जे सेशन आसतले असेंब्ली सेशन थंय वचपाची आमी आतां तयारी करपाची येवजलेली आसा। आज आमची मुळगांवची ग्रामसभा जाली हांगासर 22 तारीख आत्ताच काबार जाल्ली आसा ग्रामसभा। ग्रामसभान एक आमी 6 म्हयने पयलीं एक आमी प्रश्न मांडलेलो की आमकां मुळगांवच्या ग्रावंडा विशीं। सो त्या ग्रामसभेक अशे खुबशे गजाली डिस्कस जाल्ले की आनी एक डिस्कशन जाल्लें त्या ग्रामसभेन की 6 म्हयन्यांनी आमकां ते रिटर्निंग हॉल आनी टॉयलेट हांगा बांदून दिता अशें, बट आयच्या तारखेक थंय कांयच जावंक ना। आवर पंचायत बॉडी हॅज कम्प्लिटली फेल्ड। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।